Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. कोविडाच्यो केसीस आमकां पॉझिटिव्हिटी रेट होय कमी जाता, कोविडाच्यो डेथूय कमी जाता. म्हणजे ज्यांची जिवीत हानी जाली ती आमी भरून दिवंक शकना, बट म्हणजे फॅमिलींतलो अर्निंग मेंबर्स आणि त्याच बरोबर इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन ह्या फॅमिली खातीर आमी 2 लाख रुपयाची मदत हे सरकारान तांकां दिवपाचें थारायल्लें आसा. 3 जुनाकच्यान हो कार्यक्रम आमी 18 ते 44 ह्या वयोगटांतल्या लोकां खातीर आमी थारयत. जांची भुरगें 2 वर्सांच्या सकयल आसा तांच्या आई आनी बाबा ICMRन जेंका कोमॉर्बीड ठरयल्ले आसा. येरादारी खात्यान नोंद केल्ले रिक्षा चालक आसतले, मोटरसायकल पायलट, टॅक्सी ड्रायव्हर, दिव्यांग भाव आनी भयणी म्हणजे सीफेरर्स भाव हांकांय बी हे वॅक्सिनेशन जे आसा हे पयले सुवातीचेर दिले वयतले. मुख्यमंत्री अनाथ आधार योजना ही फक्त कोविडांतल्यानच अनाथ जाल्ल्या खातीर न्हय, तर कोविडाच्या व्यतिरिक्तय बी अनाथ जाल्ल्या मुख्यमंत्री अनाथ आधार योजना ही जी आसा ही मंथली स्टायफंड स्कीम ही ह्या भुरग्यां खातीर आमी डिक्लेअर करता. जे ऑर्फन्स 10th स्टँडर्ड एंड अबाव जे भुरगे शिकतात ह्या सगळ्यां खातीर आमी लॅपटॉप वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो दिलो वयतलो. की ज्यो चायल्ड केअर इन्स्टिट्यूट्स आसा हांकां आतां पर्यंत फक्त 18 वर्सां पर्यंतच तांकां फायनान्शियल असिस्टंट मेळटाले, ते वाडून आमी 21 वर्सां पर्यंत व्हरता. फायनान्शियली वीकर आसात अशा ग्रामपंचायतींक 50,000 रुपया हे दिवपाचें थारायलां. आदी गोंय, दामाव आनी दीव केंद्रशासीत प्रदेश आशिल्ले. गोंय घटक राज जालें तरी सरकारी डॉक्युमेंटांनी दामाव आनी दीव दिसता. आयच्यान खंय कायदो खातें दामाव आनी दीव काडपाच्या कामाक लागतले. गेली 35 वर्सां दमण आनी दीव हांवें जरी आमच्या पासून म्हणजे संघ प्रदेश दोन्ही सायडीक काडले गेले तरी 87 पासून आयज पर्यंत आमी आमच्या वेगवेगळ्या कायद्यांनी वेगवेगळ्या लँड रेव्हेन्यू कोड्स आसतले किंवा बाकीचे लेजिस्लेचर्स आसतले हेजेर अजूनय आमकां दिसून येता की गोवा, दमण एंड दीव हाच्यात आमचे लॉ डिपार्टमेंट कार्यनिवृत्त जाला आणि तांच्यांनी दमण आनी फक्त प्रत्येक लेजिस्लेचरचेर गोंय हो एकूच शब्द उरतलो, दमण आनी दीव हो हाज्या फुडें ताजेर दोन्ही वर्ड हे आसचे ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.